Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. वेंचणूक आयोगान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोय आणि मणिपूर या पाचूय राज्यांच्यो मतदार वळेऱ्यो जाहीर केल्यो। वर्ष 2017चे वेंचणूक वळेरीची तुलना केल्यार मतदारांचो आंकडो हे वेंचणुकेक सुमार 46,000 म्हणल्यार 4% वाढला। ते विधानसभेक आशिल्ले 11,10,000 मतदार आता आंकडो पावलो 11,56,000चेर। मतदार वाढले तातूंत 62% उत्तरेतले, 38%च दक्षिणेतले। वर्ष 2017चे वेंचणूक मतदार वळेरीची तुलना केल्यार हे वेंचणुकेक दादले आणि बायलो मतदारांचो फरक सुमार दोबराद वाढला। फाटले फावट 11,40,274 मतदार आशिल्ले। हो आंकडो 11,56,464 पावला। दादले मतदार 5,62,000 जाल्यार बायलो 5,93,000। फाटले मतदार वळेरेंत आशिल्लो 17,000चो फरक 31,000 जालो। 18 ते 19 वर्साच्या मतदारांचे प्रमाण 1.67%। हे पयलेच खेप मतदान करपी नवे मतदार। मतदारांचो आंकडो 30,599 इतलो वाढला। तातूंत 14,512 हे 18 ते 19 वर्सां पिरायेचे। 14,409 मतदारांची नामां वळेरेंतल्यान काढली। तातूंतले 7,576 सोंपल्यात। 443 नामां दोन कडेन सापडली। 135 अपात्र, 93 बेपत्ता जाल्यार 6,202 मतदारांचे स्थलांतर जाला। अपंगत्व आशिल्ले 10,338 मतदारांची नोंद जाल्या, जाल्यार 80 वर्सां पिरायेवेले 30,038 मतदार आसात। 11.5 लाख मतदारांचे 40 मतदारसंघातल्या दर एक मतदारसंघात समानीकरण केल्ल्यान हे फावट 1,722 मतदान केंद्रां निश्चित जाल्यात।